नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर. गोंयचो नवीन पाणी पुरवठा मंत्री बाब सुभाष फळदेसाय हेणी काल कितें सांगलां, गोंयकारांक खंय प्रत्येक दिसा 18 वरां उदक गावतलें. 40% लोकांक आनी बाकीच्या लोकांक खंय 12 वरां. हांव सुभाष फळदेसाय सांगता, सत्य उलय आनी खरें उलय. मुंगेरलाल की हसीन सपने गोंयकारांक दाखोवनाका. उदक हे सगळ्यांक ज्वलंत प्रश्न गोंयचो. आमी पळयता चवथीच्या निमतान कसलोय उत्सव, स्पेशली हिंदूचो, आमी उदकाच्या एका टंचाईक फेस करता. आज काणकोण ते पेडण्या पर्यंत मोठ्या प्रमाणात पाण्याची टंचाई आसा. हे प्रत्येक मंत्र्यान आनी मुख्यमंत्र्यांनी मान्य करपाक जाय. जी गोष्ट सुदीन ढवळीकरा कडेन गेली 10-12 वर्सां सुटावो जागना, तो आतां सुभाष फळदेसाय सांगता कितें आपूण खंय 12 वरां आनी 18 वरां उदक दितलो म्हणून. हांव सुभाष फळदेसाय सांगूंक सोदता कितें, तुका जाता जाल्यार आमकां डेली 4 वरां उदक दिवपाचो प्रयत्न कर, ती 18 वरां नाका. आमी साळगांव मतदारसंघात म्हाका दिसता पयलें एकदां उदक येता आमकां, म्हणजे डेली उदक येयना. आनी तूं पळय मुंगेरलाल की हसीन सपने गोंयकारांक दाखोवंक सोदता न्हू, ते लोक तुजेर विश्वास दवरपाना ना रे. कारण सांगता तुका, हें पळय तुवें काल आश्वासन दिलां पळय न्हू, हें जिल्ला पंचायती आनी कांय ना. जिल्ला पंचायत जाले काय ना, मागीर आनी तुका 6 म्हयने वयतले, तेजे नंतर असेंब्ली येतली. अशें प्रत्येक इलेक्शना टायमार मरे तुमी सर्वसामान्य जनतेक मुर्खान काडटा. आयज गांवां गांवांनी वाड्या वाड्यांनी मोठे मोठे हॉटेल प्रोजेक्ट येयले. हे सगळे मरे उदक तेंच्या घशान वयता, सर्वसामान्याच्या घरान वचना. हो ती एकदां विचार करून पळय. एक रिव्ह्यू मिटींग आपय आनी आपयता आसतना कितें सर्वसामान्य जनतेक आपय. ते मेंबरांक, सरपंचांक, तुज्या ऑफिसरांक आपोवन कांय फायदो ना. उदक गांवांना पळय सर्वसामान्य जनतेच्या घरान, तेजी दखल घे. बेश्टी खोटें आश्वासन दिवन लोकांक मुर्खान काडपाचो सुभाष फळदेसाय प्रयत्न करूं नाका. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.